22 जानेवारीक जावपी प्रभू श्री रामाच्या मूर्ती प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळ्या निमतान दरेका देवळांनी भक्ती महोत्सव मनयतले। त्या दिसा असनोड्या वाठारात बार्रा, चिकन सेंटर आणि नुस्तें मार्केट बंद दवरची आणि सगळ्यांनी शिवराक रावचे अशें आवाहन असनोडेच्या पंचायतीन केला। कुमारजुंवे पंचायती फाटोफाट आता असनोडेच्या पंचायतीन हो निर्णय घेतला। आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा, अयोध्येक श्री रामाची प्राण प्रतिष्ठापना 22 तारखेक चालू जातली आणि अख्ख्या गोंयभर न्हू अख्ख्या आमच्या इंडियाभर देशभर एक प्राण प्रतिष्ठेचो जो कार्यक्रम हो रामाचो चालू जातलो। ताका लागून आमी आयज अशी म्हणपाक सोदता की अस्नोळे गांवांत जे आमचे फिश मार्केट आसा जावं लिकर शॉप जे बार आसा जावं नॉन वेज फास्ट फूड कोण चलयता अशी जी शॉपां आसा ती सोमारा तेंच्यांनी बंद दवरून एक देवाच्या कार्याक तेंचो आपलो हातभार लायतले अशी आमकां आशा आहा आनी लायतले बी ते। आनी आमच्या हो उत्सव आमच्या शांतादुर्गा टेम्पलान सोमारा सकाळच्यान चालू जातलो। तो सांजे पासून तो प्रोग्राम आसतलो। सांजचे आमी 7 तेचे सांगता जातली दिवाळी साजरी करून। सकाळी आमची रामाची पूजन जातले आणि आमच्या वस्तूच्या तसेच इतर जनतेक आमचे एक हे आसा विनवणी आसा की ह्या कार्यक्रमाक सगळ्यांनी मुजरत हजेर रावचे आणि एक सहकार्य करचे जेणे करून हो आमचो दिवाळी उत्सव राम प्रतिष्ठाच्या कार्यक्रमा बद्दल जातलो पळय तितून तेंचे सहकार्य आमी मागता। आमच्या पंचायतीन अशें सगळ्यांक रिक्वेस्ट आनी अशें डिसिजन घेतलेलें आसा की चिकन शॉप जावं फिश जावं फास्ट फूड जावं अशें नॉन वेज जे आसा आयटम जे आसा पळय ते दिसा 22 तारखेर जो आसा अयोध्येक व्हडलो प्रोग्राम आहा रामाचो त्या निमतान सगळे बंद करपाचे अशें आमचे सगळे रिक्वेस्ट आसा। आनी ह्या आमी अशें डिसिजन घेतला ताका आमची हेल्प करपाची तेंच्यांनी आनी सगळे बंद घेवपाचे। सो सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा, हात जोडून रिक्वेस्ट आसा की ते दिवसा 22 तारखेर सगळ्यांनी बंद घेवपाचे। गोमंतक टीव्ही खातीर असनोडच्यान तुकाराम सावंत।